हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्या इन विच जो ओल्ड गोवाचो स्ट्रक्चर आशिल्लो विच वी स्पष्ट करून सांगता इल्लीगल बंगलो ताजे जे ASI आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आणि TCP जे डिमॉलिशन ऑर्डर सर्वे ऑफ इंडिया आणि TCP जे डिमॉलिशन ऑर्डर काढलेली ती हायकोर्टान क्वॉश केली. द रिझन्स बीइंग तांणी सांगला फॉर लॅक ऑफ नॅचरल जस्टिस जे एक्युज्ड आशिल्ले तांकां चान्स दिवना म्हणून. हातून इट इज व्हेरी सॅड अँड शॉकिंग कित्याक इट इज नॉट अ कोइन्सिडन्स ऑर अ मिस्टेक, इट इज बाय डिझाइन. हे सगळे सरकारान केला टू हेल्प द एक्युज्ड इन सेव्हिंग द बंगलो. जेन्ना आदल्या TCP मिनिस्टरान सांगुल्ले की जितले परमिशनां घेतल्या दे हॅव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉडुलंटली. याच सरकाराच्या मिनिस्टरान सांगुल्ले. त्या प्रॉपर्टीन एक धाकटीशी खोमटी आशिल्ली तेन्ना म्हणटाले लॉज, ताका लॉज म्हणटाले. तेन्ना ते भाटांतले माड बीड जेन्ना पाडटाले ते नाल थंय दवरताले. आनी जेन्ना हांणी अप्लाय केलें तांणी दाखयलें की थंयसर एक घर आशिल्लें म्हणून, एक व्हडलें घर आदलें. तें घर जेन्ना लोकांनी इन्व्हेस्टिगेट केलें दे फाउंड आउट दॅट पर्टिक्युलर हाऊस वॉज एक्झिस्टिंग इन पेडणे. इतले फ्रॉडुलंट करून बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर in a ASI protected area just close to the ferry ramp. ओल्ड गोवाची फेरी रॅम्प आसा दिवाराक वयता ती. हे सगळे विथ होल सपोर्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट मशिनरी. कित्याक तो बंगलो जावन आसा ऑफ अ सिनियर पर्सन मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. हे सगळ्यांक आमकां खबर आसा कसो गव्हर्नमेंट वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प देम कन्स्ट्रक्ट दिस. 3 महिने तो रॅम्प बंद दवरलेलो, फेरी रॅम्प रिपेअर करता म्हणून, सो दॅट पीपल डोंट सी दॅट कन्स्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. हे सगळे बाय डिझाइन केल्ले. आणि जेन्ना एक गरीब लोक, एक आम साधारण लोक, एक गोंयकार जेन्ना घर बांदता ताजेर नोटीसी धाडटात तुमी, लिगल जावं इलिगल, दॅट इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड. मानता आम्ही, जाल्यार हाका कित्याक करूंक ना तुमी? पळयल्या काय दिसता की हेतून कितें तरी गडबड आसा. आणि जे तुमचे ऑफिसर आहात टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचे, कितली वर्सां जाली ऑफिसर आहात, तेंची एज कितें, तांकां सादो प्रोसिजर खबर ना. जेन्ना हो मनीस सांगता आपणाक शोकॉज नोटीस दिवंक ना, आपणाक विचारूंकूच ना, आपले कितें म्हणणें आहा तें आयकून घेवंक ना, डायरेक्ट ऑर्डर पास केली. तुमकां तुमचो प्रोसिजर खबर ना. इतली वर्सां ऑफिसर म्हणून कितें केलें? जेन्ना एक सादो गोंयकार जेन्ना घर बांदूंक वयता तेन्ना तुमी तांकां कितें सांगता? एप्लिकेशन करा, हे करा, तें करा, हे पेपर घेवन या, ते पेपर घेवन या. हांगाच कित्याक जाता? ही ऑर्डर कोणी केल्या? डेप्युटी टाउन प्लॅनर. ही केल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. दुसरी आसा हे 30/11/21 जाली, हे इंटरिम ऑर्डर. सो हे जे 3 ऑर्डरी आसात तांकां ते कोर्टा फुडें आयले. तातूंत मेन आसा ऑर्डर ही 2 डेप्युटी टाउन प्लॅन. म्हणजे आज रिस्पॉन्सिबल कोण? डेप्युटी टाउन प्लॅनर. आता डेप्युटी टाउन प्लॅनर ह्या पोस्टार आसलेलो मनीस, ताका प्रोसिजर खबर आहे. So he could have helped with all this thing. Of course. It is very simple.